लोकसभेक बीजेपीची तिकेट मेळची म्हूण दिलीप परोळेकर आनी सोपटे इत्सूक. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हे फावटी उबो रावतलो म्हूण तयार. बीजेपीतल्या इत्सुकांचेर विचारल्यार तो म्हणटा लोकसभेची तिकेट कोणूय मागूंक शकता, मागप्यांनी योग्य सुवातेर मागची, ताचो सल्लो. दावो कोणीय करूं शकता. हांवें म्हणले प्रमाणे योग प्लॅटफॉर्माचेर दावो करूंक जायो. आनी हो जो प्रोसेस आसा हो सगळ्यांक खबर जाणा आसतना जे कोण करतात म्हाका ते बरोबर लागना. त्यामुळे प्रोसेस जो आसा तो आनी 1-2 म्हयन्यान सुरू जातलो लक्षात आयलें. आनी हे पार्टी ठरयतली कोण कॅन्डिडेट कोण ना, पार्टी ठरयतली. पण कितले सारखे हे त्यांच्यानी स्वतः पक्षांतल्यान रावता आणि तुमचे असो उमेदवाराची क्लेम करता. ह्याचेर आनी कॉमेंट दिना हांव. ओके, पार्टी ठरयतली. मजगती आदलो आमदार मंत्री दयानंद मांद्रेकारूय तयार. भाऊक दिना जाल्यार खंय आपल्याक दियात, मांद्रेकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. हे दुसऱ्या पार्टीन असले काही लोक ते आमच्या पार्टीन येले, ते परत गेले, ते परत येले, परत असे सगळे प्रवास केल्ली नावां आहा. हे जर लोक असे आहा, हे लोक दावे करता जाल्यार दयानंद मांद्रेकारान कित्याक दावो करच्यो न्हू. जर परत हांव तेच सांगता, जर भाऊ जर ना जाल्यार हांव म्हाज्या नांवाची शिफारस करतलो, दावो करतलो. तुम्ही मागीर आमकां न्हवरे म्हणा जाल्यार तूं मागीर कितेंय म्हणा, हो तुमचो प्रश्न. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी सौरव शिरोडकर.